सरकारी विभागांच्या समन्वयाचो गोंधळ दिवचलेय चल्ला। पावस तेकलो, दिवचले जमिनी पोना वीज केबल घालपा खातीर रस्तो खणपाचे काम चालूच आसा। काँग्रेस दिवचल ब्लॉकान वीज विभागात मोर्चा व्हेलो। पीडब्ल्यूडी आणि वीज खात्यामध्ये योग्य समन्वय ना हे त्यांच्या लक्षात आयले। हो गोंधळ सोडयलो ना जाल्यार रस्त्यार देवतले काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या। बहुतेक खेपो सरकारी विभागांमध्ये समन्वय आसना हेच उक्ताडार आयला। फाटली 2 वर्सां डिझास्टर मॅनेजमेंट झेमो काडटा अशेंच चित्र पळोवपाक मेळटा। दिवचले आता रस्ते खणपाक लागल्यात। गोंयांतल्या सरकारी विभागांतल्या अधिकाऱ्यांक गोंयांत पावसाळो केन्ना येता हेवूय खबर ना काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसी सयत सगळ्यांकच पडला। आज आम्ही काँग्रेस दिवचल ब्लॉक अशें म्हणून आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आयिल्ले जे प्री मन्सून वर्क जे आसा ते जाग्यार घालपा खातीर वा ताजें काम खंय पर्यंत पावलां हाजो एक आढावो घेवपा खातीर आमी एक डेलिगेशन घेवन थंय पाविल्ले। आनी त्याच बरोबर जे अंडरग्राउंड केबलिंग चालू आसा ताचे जे डेंजरस काही जंक्शन जे आसा ताचे काम खंय पावलां, कारण अशें कळून चुकलां की ते प्रॉपरली ताजे कडेन डिझायन ना। वेन वी आस्क फॉर अ प्रॉपर लेआउट ऑफ दॅट अंडरग्राउंड केबलिंग दॅट इज मिसींग। आनी हाका लागून फुडें येता त्या पावसान, कारण पावस आता सादारण 8 ते 10 दिसां भितर पावसूय हांगा तेकिल्लो आसा, तेन्ना लोकांकूय त्रास जातले, दिवचलकारांक त्रास जातले, त्या बरोबर भायले जे कोण येतात तांकां लक्षांत येवचें ना। आनी हाजो प्रॉब्लेम जो आसा हो खूब जावपाचो आसा। लोकांक अक्षरशः म्हणजे स्कुटरी घेवन वतात, गाडये घेवन वतात, तो हो प्रॉब्लेम जो आसा दॅट वील क्रिएट केओस। सो आमी हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे लक्षांत हाडपाक म्हणून हांगा आयिल्ले। लक्षांत अशें आयलें हांगा उलयतकच की देर इज नो कॉर्डिनेशन बिटवीन द पीडब्ल्यूडी एंड द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, कारण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणटा ते पीडब्ल्यूडीचें काम पॅचअप करपाचें। वी हॅव टेकन एनओसी फ्रॉम देम, पण म्युनिसिपालिटीन एनओसी दिला काय कितें हाचे एक क्वेश्चन मार्क आसा। पण काम हे चालू तांच्यांनी चालूच दवरला, पण देर इज नो प्रॉपर कॉर्डिनेशन अमॉंग्स द इलेक्ट्रिसिटी एंड द पीडब्ल्यूडी। आणि दिस इज द मोड ऑफ ऑपरेंडी ऑफ दीस गव्हर्मेंट। म्हाका दिसता इवन इन पणजी जेन्ना स्मार्ट सिटीचे पळयता देर इज नो कॉर्डिनेशन। थंय इलेक्ट्रिसिटी किंवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसतले, म्हणजे पॉवर डिपार्टमेंट ऑर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट, देर इज नो कॉर्डिनेशन। सो हे सरकाराचें चलना कितें एकंदरीत प्रत्येक कडेन वता ते लोकांक त्रास दिवपा सर्वसामान्याचें सरकार म्हणटा, आनी सर्वसामान्यांक जर त्रास जातलो जाल्यार हे कोणाचें सरकार काय म्हणून। तेन्ना आमी आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक एक सौम्य तांकां एक आमी इनवर्ट केला एक सौम्य भाशेन। हे जर कंटिन्यू उरले जाल्यार मात्र आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें, आनी हे लोकां खातीर लोकांची आमकां पूर्ण ताका लागून सपोर्टूय आसा। जे अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम चालू आसा त्या संदर्भात आता आमी हे कडेन उलोवन आयले। एक दिसून येता की ज्या तरेन सगळे कडेन खणून दवरला, पयली गजाल म्हटल्यार हो टायम न्हू ते खणपाचें, हे जावपाक जाय आसलें 2 म्हयने पयलीं। आनी जरी तुमी खणले जाल्यार ते खणून जेन्ना ते खड्डे पडल्या थंयसर फक्त माती घालून दवरल्या, प्रॉपर टार करूंक ना तेका। पण आयज आनी एक गोश्ट अशी दिसून येता की बाबा तुमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी पीडब्ल्यूडी आनी म्युनिसिपालिटी हेंच्या मदीं कॉर्डिनेशन ना। पूण हितून सफर कोण जातलो? कॉमन मॅन। दुसऱ्यो ज्यो गाडयो इंडस्ट्रीन आतां वयता पळय, इंडस्ट्रीन जावं रोलिंग मिला वाटेन, थंय इतले खणून दवरला सायडीन, तितर एक टायर सुद्दां भायर गेलो जाल्यार ते सगळें जे लुकसाण जें आहा पळय ते कॉमन मनशाक बेर करचें पडटलें, सरकार ताका मदत करचो ना। पूण जेन्ना आमी हांगा रस्त्यार येता तेन्ना थोडे उलयता की फक्त ओपोज करूंक येता म्हणटा पळय, हांव तांकां एक सांगूंक सोदता की आयज आमी गोवा प्रदेश काँग्रेसचे दिवचलचो ब्लॉक जो आसा पळय हो फक्त लोकां खातीर आयज हांगा येयल्लो आसा। लोकांचे जे दुखणें आसा पळय, प्रॉब्लम्स कितें आसा ती घेवन येयल्लेले आसा। डिपार्टमेंटाच्या एईनूय सांगला की आमी कॉर्डिनेट करता, जे कितें आहा ते प्रॉब्लमचे सुटावो करता। पूण आमी परत एकदां तांकां रिक्वेस्ट करता की लोकां खातीर तरी हे प्रश्न सुटावे करचे। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।